उशीर जालो त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता, तुमची माफी मागता. खंय दप्पाची गरज ना, खंय कोणाक भिवपाची गरज ना. ह्या लोकशायेन आमकां जो हक्क दिल्लो आसा त्या हक्का खातीर आमी खंय तरी झगडत रावप हो आमचो गूण आमच्यान दवरूंक जाय. बाबासाहेबजीचें ल्हानपण पयलें महाराष्ट्रांत अत्यंत अशें गरीब कुटुंबांत जल्म आयलो आनी त्या हातूंतल्यान इतलो कास्टिजम म्हणजे जातीवाद इतको आशिल्लो, पूण सगळ्यांक चार हात करून त्या जातीवाद हो काडून उडोवंक जाय. जातीवाद सगळे समान, आमी सगळे आसात. जात पात ही आपल्या घरांत आनी प्रत्येक समाजाक आमी सगळ्यांनी एक म्हणून वावरोंक जाय. जाल्यारूच आमचो देश, आमचो गांव आनी आमचें राज्य बलवान जातलें, घट जातलें आनी आमी सगळे एकामेकाक मनीस ह्या रुपान पळयतले. परिस्थिती आहा की जेन्ना 16व्या शतकांच्यान जेन्ना सुरू जालें, जे आमचो दलित बंधू दलित भाव आसा, ती भयण आसा, हेंचेर जेन्ना पळय अन्याय जाला, अत्याचार जावंक लागले, त्या टायमार जो तेन्ना आमकां बरो फुडाकार घेवन आंबेडकर सारको तो खरो पयलो लिडर फुडें सरलो, तो जावन आहा ज्योतिबा फुले. जसो आमी आंबेडकराचो आयज 14 एप्रिल जन्मदीन साजरो करता, आमी करताले पयलीं जय भीम जयंती. मागीर आमी मातशें कितें इतले व्हडले मोठ्यांनी करिना आहले आनी बारीकशे अशें करताले. आतां हे फावटी कितें केलें, आमी मातशें मोठ्यांनी व्हडलें केलां. कित्याक आमचे गांवचे लोक आमी व्हडले करी, आमचे जय भीम संघटन कितें आसा तेंच्यांनी म्हणूंक लागलो आमी मोठ्यान बरें जय भीम आमचो जय भीम बाबासाहेब जयंती करुया म्हणून आमकां सपोर्ट दिलो. आनी आमचो गोंयचे आमचे चुंबलचे पंचायती सरपंच आनी आमचे मेंबर सगळ्यांनी आमकां खूब सपोर्ट दिलो. आनी मेर्शे कालापूरकारांक तेंच्यांनी सुद्दां आमकां सपोर्ट दिलो. देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमकां सगळ्यांनी सपोर्ट दिलो म्हणून आमी फुडें सरले. अशेंच आमची बाबासाहेब जयंती वर्साचे वर्स आमी बरे भशेन अशेंच करतले आनी आमचे तरणे भुरगे आहा ते सगळे फुडें बरें करतले म्हणून आमकां विश्वास आसा.